काल म्हापशा हांगासर बोडगिनी एक होळयेचो इव्हेंट ऑर्गनायज केलो आनी हो इव्हेंट सोंपलो आनी जे क्रावड भायर येताले त्या हितून क्रावडान म्हापशेची एक गँग आनी निल्ल्याची एक गँग यांच्या मदीं झगडी जाली। ही झगडी इतकी पयली झगडी तोंडार स्टार्ट जाली, तोंडार बाचाबाची जाल्यो आनी तेजे पयलीं रुपांतर मारामारीन जालें। बियरीची बॉटली बी घेवन एकमेकांक बरेच मारले आनी ज्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो तेंचेर सुद्दां बॉटली मारिल्ल्यो आसा। आनी दुसऱ्या सायडीन बाकीच्यो जे कोण क्रावडान आसले तेंकाय बरेच मारले। भितून चोडवां अशेंय कळटा की भितून चोडवां आसली तेंच्याय वाटेक गेले अशेंय आमकां कळटा, तांचे केस बी ओडले अशेंय आमकां कळटा। म्हापसा पोलीस ऑन द स्पॉट आसले, तेंच्यांनी सुद्दां जी ही आसा सिच्युएशन आसा ती कंट्रोलान हाडली आनी कोण इंजर्ड आसले तेंकां म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर येले। जे कोण मातशे सिरियस आसले तेंकां सोमतेच JMCन रिफर केल्ले आसा। आनी काल आमकां अशें कळ्ळें की एकट्याचो कानाचो पड्डो फुटला, एकट्याची जे कानार सापड म्हणून ताचो दोळो हे जाला, अशे वेगळे वेगळे इन्सिडंट आमकां काल हांगा पळोवपाक मेळ्ळे। आनी 3 जाणांचेर बियरीची बॉटली मारून, तकलेर बॉटली मारून ताका इंजर्ड केल्लो आसा अशें हांगा प्रकार घडिल्ले आसात। आनी कालूच म्हापसा पुलिसांनी ह्या प्रकरणान 5 जाणांक डिटेन केले, भितूंतले 2 जाणांक प्रिव्हेंटीव अरेस्ट हे केल्ले आसा। आनी आयज तांकां डेप्युटी कलेक्टर हेजे कडेन प्रोड्यूस करून तांकां रिलीज करतले। आनी पुलिसा कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळी अशी की थोड्यांनी कंप्लेंट केल्ली आसा पूण थोड्यांनी कंप्लेंट सुद्दां केल्ल्यो ना। आनी हांगासर CCTV सुद्दां नासले, तेज्या खातीर आयडेंटिफाय करपाक पुलिसांक खूब हार्ड पडटा। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर।